भाव भयणीनो, ह्या क्रिसमसच्या काळार आमकां पवित्र सभा जायतीं वासपां दिता आनी त्या वासपांनी एक तर्क आसा आनी हे तर्क आमकां सगळ्यांक पास्काच्या संभ्रमाक व्हरून पायता. देखून ह्या शर्मावराच्या आरंभाचेरच हांवें तुमकां एक विनंती करची. कोणा कोणाक तुमकां साथ दी आसा तुमच्या फिरगजांनी ह्या हांगा खंय जायतें जाता तितलें एक दीस परत्या मिसाक वचूंक प्रयत्न करा. अर्दो घंटो जावं सकाळीं जावं सांजेर जावं तुमकां एक मिसाक वचूंक अवकाश मेळना कांय नंतर आमच्या भुरग्यां लागीं तुमच्या लागीं मोबायलां आसात त्या दिसाची वाचपां पळया, वाचपां ती घेया आनी थोडो तरी वाचूंक प्रयत्न करा. कित्याक हें अती गरजेचें जर तर आमी पास्काचो संभ्रमूंक जाय, खरेपणी संभ्रमूंक जाय, हाका तें अती गरजेचें. आज पळया हीं दोन वाचपां, पयलें वाचप द्वितीय नियमाचें आनी उपरांत लुका प्रमाणे जेजूची सुवार्ता. हातूंत आमकां जिविता विशयान सांगलां. पयलें वाचप आमकां सामकें लागलें, सुरवेलींच उतरां काडटा. पळया, आज हांव तुमचे मुखार जिवीत आनी सूख दवरतां, मरण आनी दूख दवरतां. आनी देव तांकां सांगता, खंयचें जाय तें विंसा. जिवीत आनी सूख, या जिवीत आनी मरण तें विंसा. आनी हें पुस्तक आमकां सांगता द्वितीय नियम म्हणलें मोइजेन बरयल्लें म्हणून. मोइजेन स्कुद्दू ह्या ताणें सांगून ह्या ताच्या प्रेरणान कितेंय जावंक पुरो. जिवीत आनी मरण, जो कोण मरूंक ना ताणें मरणा विशयान कशें बरोवचें? तें फकत चिंतपाचें जाता. पळया, तुमी खंयचोय तुमचो अनुभव एकामेका वांटून घेता आसतना त्या मनशाच्या उतरांनीच तुमकां कळटा वो सत सांगता की या घडून सांगता की म्हणून. कोण एकलो मनीस येवन म्हणटा, आळे हांव असल्या पिडेंत आसुल्लो, देवान म्हाका बरें केलें. तुका कसली पिडा आसली? वय म्हाका असली पिडा आसली. ताच्या खुद्द अनुभव तो सांगतना कोणी म्हणटा हांवें अशें काम केलें, असो पयसो जोडलो, ह्या न्हू म्हण्यार हांव कश्ट काडून वयर आयलो. ताच्या जिणयेचो अनुभव पळयता आसतना तुका कळटा तो सत सांगता की फट सांगता की म्हणून, या घडून सांगता की म्हणून. आनी एकलो कोण येवन आमकां काले मोटिवेशनल स्पिकर म्हणटा आमी, तसलो येवन म्हणटा आमी काम करूंक जाय, सांबाळ जोडूंक जाय, आमी वयर उंचायेक वचूंक जाय म्हणटा आसतना वो तो एक नमुन्याचें काम करता, पूण आमी सदांनी मनशांनी करचें काम ताका खबर आसा की ना खबर ना आमकां. तो ताच्या चिंतपाचें उलयता, तो ताचें घडल्लें सत उलयता, जाल्लें सत न्हय. देखून मोइजेन कशें सांगचें? देवाच्या नांवीं तो उलयता. जिवीत आनी मरण, तो मरूंक ना, ताणें मरण कशें सांगचें आमकां? शुभ वार्तेक पळया, जेजू म्हणटा उपरांत समजता लागीं तो, कोणीय जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाक इन्कार करूं, आपलो कुरीस दिसान दीस घेवं. पूण ताच्या की वयलें मनशा पुतान जायतें सोसूंक आसा. मतबऱ्यांनी प्रधान याजकांनी ताका इन्कार करूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा ताणें पुनर्जीवन जावंक आसा मेल्ल्यांत जावं. तो मेला. मरण आसतना ताणें तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जावंक आसा म्हणटा आसतना ताणें घडोवन सांगिल्लें बरी जायना? आतां आमकां 2000 वर्सां जावन आमी शुभ वार्ता आयकून आमकां कितें आसा म्हूण सस्पेन्स ना कांय. आमकां खबर आसा येदोळचो कित्याक जेजू मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाला. पूण ताच्या शिसा लागीं उलयता आसतना मनशा पुतान मरूंक आसा पूण पुनर्जीवन जावन उठोवंक आसा म्हणटा आसतना आयकल्लो मनीस, तुका हाची खबर खंय जावन आयली? तुका कशें कळ्ळें? सवाल येना आमच्या मतींत. आमी पळय, कोणी एकलो दाखलोच बेश्टो सुलभ दाखलो दिता. कोणी एकलो कॅन्सर पेशंट आसा, आमच्या मदें जायतीं आसूंक पुरो. देखून तुमचे थंय बिरमत आसा म्हजी जाल्यार हांव एक फकत दाखल्या खातीर आनी दाखतेर ताका थोडी आवदी दिता. पूण हो मनीस म्हणटा हांवें
मरूंक आसा पूण जाल्यार हांव जिखतलों, हांव वकात काण घेना, हांव उरतलों. ते दाडा आमकां एक ह्या मनशाच्या कितें उर्बे वयर आमकां अभिमान भोगता जावं पुरो, ताचे लागीं निजाक एक वील पावर आसा आपूण जिखतलों म्हणून. असलें चिंतप न्ही जेजूचें. जेजू कडाकड सांगते आसा आपूण पुनर्जिवंत उरतलों. इल्लेशें चड लेखा वर्तें जालें ना. जाल्यार आमी समजूंक जाय ताणें मरणाचो गुटू येदोळूच जिखून जाला. मरण ताका चलवूंक शकना. मरणाक कितें व्हरून पायता ताचेर ताणें येदोळूच जीक जोडल्या. देखून त्या अणभोगांत तो म्हणटा मरण म्हाका चलवूंक शकना. भावा भयणी, तूं आनी हांव आमी सगळां पवित्र स्नान घेतली ह्या वर्गाची. देखून जावं तितविनी हें पुस्तक जावं शुभ वार्ता आमकां सांगूंक जाय आमी ती जिवंत जाल्ली मनशां, मरची न्ही, आमी ती मेल्ली न्ही. देखून आमच्या मदें पातक आसा. देखून आणकी आमकां खावचें न्ही. खंय हांव मरण जाल्यार, खंय हांव वसन जाल्यार सत्यानाश जावन ना. आमकां जिवंतपण मेळ्ळां. भविश्य जिवंतपण जिखूंक या जिवंतपण जियोंक आमी सुकल्या. ताका लागून आमचे लागीं बे आसा. आमी 2 दाखले दिता. काणयो जावं पुरो तुमकां. हें म्हाका दर म्हूण बगता. मस्तू वर्सां आदीं, मस्तू न्ही थोड्या वर्सां आदीं कंदमालांत आमच्या क्रिस्तांवांचे वयर मस्त दगदवणी आयली. ही काणी ह्या करेजमाच्या काळार एक मतीक दवरूं. आनी त्या कंदमालांत आदिवासी या आमी हांव म्हणूंक न्हू ते सकयल्या वर्गाचो लोक आज क्रिस्तांवपण आपणावन ते इतल्या अभिमानान जिवन आसात ती. जर तर जेन्ना हांव सांगता तीच दगदवणी आमच्या मदें ह्या कोडयाळांत आयिल्ली जाल्यार हांव नेना आमच्या मदलीं कांय अर्द्याक ह्या मुक्काल वांटो आमी धांवती आसल्यो. जेन्ना हांव सांगता धांवती आसल्यो आमी खंडीत. आमच्या मालगड्यांनी भावार्थ दिला म्हणून आमी सांगता. पूण असली दगदवणी कित्याक मालगड्यांची 200-300 वर्सां 400 वर्सांचो आमचो भावार्थ पोंदा पोकळ. पूण ह्या मनशांचो परच्या वयर म्हणल्या बरी तांकां मेळिल्लो भावार्थ घट्ट आसा. आनी ती म्हणटात आमी मरूंक जाले तयार आसा. आनी हाका लागून हें घडीत हांवें सांगचें. आमच्या एका आध्यात्मीक केंद्रांत एक रितीर्सल चलोवन आसली. 25 वर्सां जुबल्योकरच्या सिस्टरांची 25 वर्सां. आनी सिस्टरांनी सगळ्यांत तांची 25 वर्सां जाल्यात म्हणटा आसतना सकट सुमार एक 30-40-50 सिस्टरां आसलीं. सगळ्यांचो जुबल्यो म्हणटा आसतना आमची सांजेर बसून सांजेच्या वेळार आमी आमचो अणभव सांगून आसल्यो. आनी अणभव सांगून आसतना एकली म्हणटा सिस्टरां म्हणून न्ही, हांव जाल्यार हांवूय तसोच करतो. हांव हांगासर प्रिंसिपल जावन आसली, हांवें इतलें साधन केलां. एकली म्हणटा हांवें कितल्या भुरग्यांक कितें बरें काम करून दिलां आनी कितें. निमाणें ह्या सगळ्यां मदें सुमार कांय 50 आनी 60 वर्सांची सिस्टरां. हांच्या मदीं एकली तरणाटी आसा कांय 35 वर्सांची, ह्या 40 लागीं जाल्ली. ही एक तरणाटी सिस्टर. ती म्हणटा तुमी त्या कंदामालाच्या हें जात आसतना दगदवणी येता आसतना एक सिस्टर दोरो उडून धांवचो फोटो तुमी पळयला न्ही. वय म्हणाली. ती हांव म्हणाली. ती हांव. आमी तेगा जाणां सिस्टरां आनी आमचे कामाचे कन्न ह्या कॉन्वेंटांत आसल्ली हांव. आनी आमचेर सुमार 400 जाणांनी धाड घाली. हातांत तालवारी घेवन दिवे घेवन आमकां लासूंक. सिस्टर सांगता गो दाखलो. आनी आमकां कितें करचें खंय धांवचें म्हणून कळोवंक ना. एकली सिस्टर कशी वचून खंय गेली पोवन रावली. आनी एकली सिस्टर तिका पोंदा घालना म्हणल्या बरी तिच्या वयर हांव एका मुल्याक रावून आसा.
आमच्या कामाच्या चेडवाक ते हिंदू आसले ताका धावूंक जालें ना, ते आयले ताका मारलें आनी हें चेडूं आणकी स्वास सोडनासलें. आनी आमच्या मुखारच हें जाते आसा. तांणी घरा भितर आसले बूक पेपरां पुरा ओट्टू घाली ह्या चेडवाक ताच्या मोदें घालें आनी उजो दिलो. आमच्या मुखारच थोड्याच फिटीन थंय हें चेडूं मोरतें आसा, लास्तें आसा. आनी म्हज्या पोंदा आसली सिस्टर आकलास म्हणटा आसतना हांवें तिच्या तोंडांत हांवें हात घालून दवरलो. कित्याक कळ्ळें जाल्यार आमी गेले हांव. आनी थोड्या वेळा उपरांत हे पुरा मनीस गेले आनी आमी धांवल्या, जीव सोडून धांवल्या. आनी त्या वेळार धांवता आसतना सुमार 6 फिटींच्या की चड उबार दोरो उडता आसतना कोणी काडुल्लो फोटो तो. आनी रानाक धांवल्या आमी. आनी रानांत पळयता आसतना क्रिस्तांवां सुमार 400-500 जाणां आमी आसा ती म्हणटा. रानांत सुमार 8-10 दीसभर आमी कोले खावन, तरणे कोले आनी कितें खावन वांचल्या. आमच्या भुरग्यांक ल्हान ल्हान बाळशीं आसलीं थंय, किडी आनी कितें जळारी आनी सुमार 10-12 भुरगीं मेलीं थंय आमच्या मुखारच. पूण ती म्हणटा कोणीय आमच्या मदलो भावार्थांत हालूंक ना. तुजो कुरीस घे आनी चल. व्हरतो तांचो भावार्थ. म्हजे तावन हे दो त्याग विसारतना एक सत सांगूंक कोणी म्हाका उलो दिता आसतना कितली कावजेनी, कितली निबां. तुमकां दुरसाना हांव जाल्यार तसोच त्याच वर्गाचो. कित्याक आमी जल्मांत आवणूच निबां सांगून वाडल्लीं आसा. ती सिस्टर म्हणटा हांचो भावार्थ पळयता आसतना नवेंच क्रिस्तांवपण आपणायल्या ह्या आमच्या भाव भयणीचो भावार्थ पळयता आसतना भावार्थांत शेळिल्ल्या म्हाका सयत तो उजो न्ही, हो उजो जीव दिता.